नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एका खाशेल्या कार्यावळीन आणि दिवाळी म्हणजे फेस्टिवल ऑफ लायट्स। आमच्या गोंयान चवथ ही खूप मोठ्या प्रमाणात मनयता, पूण दिवाळेक प्रत्येकाच्या घरान आकाश कंदील हो आसताच, कारण ही एक उजवाडाची परब। आमच्या सगळ्यांच्या घरान किंवा आमच्या आयुष्यान काळोख पयस जावन उजवाड येवप अशीच ही एक परब आसा। आणि तीच परबेचो संदी साधून पर्राक हांगासर एक कार्यावळ जाता आणि जी इनिशिएटीव म्हाका दिसता हांगासरल्या लोकांनी तशेंच जे लिडर आसा आमचे गोंयचे फाटल्या फावटी आमकां तांकां मेळिल्ले तेन्ना सांगिल्लें की आमचे गोंयचे लिडर फुडें आमकां पळोवपाक मेळटले। ते म्हळ्यार मायकल सर आमच्या बरोबर आसा, तशेंच आत्तां आमकां बाबू सर सुद्दां जॉयन जाल्लेले आसा। सर नमस्कार। सगळ्यां पयलीं तुमकां विचारता ह्या वर्सा, कारण दर वर्सा आमी पळयता खूब मोठ्या प्रमाणात जाता फेस्टिवल, ह्या वर्सा रिस्पॉन्स कसो कितें मेळ्ळा? ह्या वर्सा रिस्पॉन्स बरो व्हडलो जाल्लो आहा, वाडलेले आहा आनी अरावंड 2000 आकाश कंडील हिंगा येयल्ले आहा। 1800 रेजिस्टर्ड आहा। तेजे उपरांत जे टायम सोंपल्या उपरांत जे लोकांनी हाडल्या आनी डायरेक्ट बांदल्या की आपणें हाडल्या, आय हॅव टू पार्टिसिपेट म्हणून। सो इतलो बरी ही स्पर्धा प्रेजेंटेशन ऑफ आकाश कंडील हे गोंयान म्हाका दिसता पोर्रा गांवान सगळ्यान व्हडले मोठ्या प्रमाणात जाता। आनी आमी गोंयकारांनी जी आमची आदली परंपरा आसली घरा लागीं करपाची ती बंद जाल्ली, म्हणून आमी 6 वर्सां पयलीं चालू केल्लें। पयलेच फावटी आमकां 200 आकाश कंडील येयल्ले, आतां आमी 2000चेर पावल्या। हे कित्याक जावंक पावले की आमी लोकांक एक प्लॅटफॉर्म दिलो की तुमी घरा लागीं करा म्हणून। बरोबर, तुमी घरा लागीं आकाश कंडील करचो आनी तुमी इको फ्रेंडली करचो, तेका प्लास्टीक यूज करचें न्हू, थर्मोकॉल यूज करचें न्हू, जे एनवायरमेंटाक बॅड आहा। सो प्रोटेक्टींग द एनवायरमेंट सारके ग्रीन आकाश कंडील्स हिंगा तुमी पयला आसतले विथ लिव्स, विथ आमचे बांबू स्टीक, मागीर थोडे पत्रावडीचे हेजे खोल्यांचे आहा, खूब भाशेचे सुतलेचे आहा। म्हणजे अशे आकाश कंडील लोकांनी घरा करून हाडलेले आहा आनी हे आमी सगळे लोक मेळोन करता। इट इज फेस्टिवल टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, फेस्टिवल ऑफ लायट्स जी आमचे आंगान भितर आहा, प्रत्येक एक मनशाच्या आंगान एक लायट आहा, ती लायट भायर येवची म्हणून हो आमचो एक आमची प्रयत्न आहा गोंयान की आमी ऑल कॅथलिक्स कम टुगेदर, हिंदूज कम टुगेदर एंड मुस्लिम्स ऑल्सो कम टुगेदर। आनी हिंगासर आमच्या ह्या पार्रा सिटीजन्स एसोसिएशनाचे मेंबर जे आहा हे तिनूय भागांतले आहा, कॅथलीक आहा, हिंदू आहा, मुस्लीम आहा। आनी हे आमी सगळे जाण मेळोन हे आमी फेस्टिवल करता। आनी हे फेस्टिवल एक मॅसेज धाडपाक की पीपल ऑफ गोवा आर टुगेदर, पीपल ऑफ गोवा वील स्टे टुगेदर, पीपल ऑफ गोवा want the light of your Akash Kandil to shine not only in your house, to shine in entire Goa. So now that is why we have decided this year to take this festival beyond the borders. That is, we want to take it to Karnataka, we want to take it to Maharashtra. Maharashtra म्हणजे बॉर्डरिंग आमचे सावंतवाडी आसूं, सिंधुदुर्ग आसूं, कोंकण रिजन आसूं, हे सगळे एरियेन हो आकाश कंडील कॉम्पिटिशन तेंकाय दिवचे, तेणी आपले आकाश कंडील करून गोंया हाडचे। स्लोली लोकांक रियलायज जालें की आमी आकाश कंडील घरा करपाचो, जो उजवाड घरान येता तो रेडीमेड हाडपाचो न्हू, तो आमी घरान करप, इको फ्रेंडली करप। सो हे लोकांच्या मनान गेले आनी लोकांनी ऑलरेडी एक्सेप्ट केल्ल्या। दीस इज आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशन। ही परंपरा आमची आमी उगडास दवरपाक जाय आनी ही फुडें व्हरपाक जाय। एक मॅसेज तुम्ही बरी दिली की इको फ्रेंडली आकाश कंदील करतात। एज अ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट तशेंच सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी आपल्या क्रिएटिविटीचो बरो वापर बऱ्या तरेन करपाची ही मॅसेज म्हाका दिसता ह्या वर्सा सफल जाल्ली आसा, कारण खुबशे बरे आमकां आकाश कंदील हांगासर पळोवपाक मेळटा। येस, पीपल हॅव slowly realized that they should not use plastic, they should not use thermocol, they should not use anything which is bad for environment. आणि as far as science and technology is concerned, तेजो हांवूय मंत्री आहा आनी हांव आनीक खोशी की ह्या तितून आमचो प्रयत्न जो आहा लोकांक मॅसेज पावोवपाक, आमी थ्रू मिडिया मॅसेज 1.5 म्हयने पयलीं पावयता आनी लोक मागीर इतल्या मोठ्या प्रमाणान ही हो आकाश कंडील करून हाडटा घरा लागीं, आनी ते सारके प्रॅक्टिकली इतले ब्युटिफूल आकाश कंडील आहा हिंगा की म्हाका दिसता लोक पळोवन ते खऱ्यांनीच तेंचे मनां उजवाडटा आनी ते नेक्स्ट इयर ते आपूण प्रयत्न करता घरा लागीं करपाक। एज अ फेस्टिवल ऑफ लायट्स हे जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना प्रत्यक्षान मनशाच्या आयुश्यान फेस्टिवल ऑफ लायट्स कशे तरेन इम्पॉर्टंट आसा? तुमची मॅसेज लास्ट। सी माय मॅसेज इज दॅट एवरी ह्युमन बींग, बॉय गर्ल, आमची वडील, तेंचे मनान तेंचे आंगान भितर एक लायट आहा, ती लायट तेणी भायर काडपाक जाय।
आनी ही भायर काडटना ही लायट दुसऱ्याचेर पडपाक जाय, लोकांचेर पडपाक जाय, शेजाऱ्यांचेरूय पडपाक जाय, गोंयचेर पडपाक जाय आनी त्या लायटीचो फायदो गोंयांक जावपाक जाय. आनी ही मॅसेज आमी आयज दिवाळीक दिता की लेट युअर लायट इनर लायट शायन अपॉन अदर्स अँड लेट देम बी lit up by your light. दॅट्स वाय यू आर कॉल्ड अ लिडर ऑफ मासेस सर. बाबू कोळेकर सर आमच्या बरोबर आसा, TCP मिनिस्टर. सर, द बिगस्ट फेस्टिवल आकाश कंदिलांचे 2000+ आकाश कंदील हांगासर येता आनी पुराय गोंयचे येता. तुमचो टेक सर. हे हांवें म्हज्या लायफाक म्हाका राजकारणाक 22 वर्सां जालीं. हांवें पयली फावटी पळयलां की इतले आकाश कंदील इतले एक जाग्यार, आनी खऱ्या अर्थान हांव मायकल लोबोक परवी दितलो की खऱ्या अर्थान आकाश कंदील म्हणजे आकाश दिवे जे लायतात ते आमी हिंदू संस्कृती, आनी हिंदू संस्कृती जी आसा ते टिकोवन दवरपाचें काम जे मोठे प्रमाणात कोणी केलां आसा जाल्यार मायकलान केलां अशें म्हाका दिसता. कित्याक आकाश दिवे आसता आमी दिवाळ्याची नरकासूर वत जाले उपरांत आमी लायतात, दिवली पेटयतात. पूण इतली मोठ्या प्रमाणात आयोजन करप म्हळ्यार हांगा लोकांक प्रोत्साहन मेळटा, गोंयकारांक प्रोत्साहन मेळटा. कित्याक आकाश दिवे आपले परीन घरां घरां लायतात, पूण जेन्ना कंपिटिशन रुपान जेन्ना एकठांय येतात जाल्यार एका पर एक येतले आनी तातूंतल्यान आनीक प्रोत्साहन वाडटा की आकाश दिवे अशे आसपाक शकतात. आनी ही एक खंय तरी संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर भर पडटली. जे प्रत्येक सणा खातीर सण जे आसता ताचे फाटल्यान एक हिस्ट्री आसता आनी आकाश दिवे दिवाळेचें एक हें आसा. आनी हे इतले मोठ्या प्रमाणात जे घडून हाडलां तेजे खातीर आमचे मिनिस्टर जे आसात हांव तांकां परवी दिता की अशे पद्दतीन प्रत्येक खंयची हें जावं जे संस्कृती टिकोवन दवरपाचे खातीर असल्यो गजाली घडपाक जाय. परतून आनी एकदा ह्या वर्सा जो पार्रा सिटिझन्सान ऑर्गनायज केल्लो आहा हो 6th एन्युअल प्रोग्राम फॉर दिवाली, दॅट इज फेस्टिवल ऑफ लायट्स. फेस्टिवल ऑफ लायट्स इतल्या मोठ्या दोबाज्यान हिंगासर मनयल्ले गेल्ले वता पार्रा विलेजीन की आख्खो गोंयचो लोक पार्टिसिपेट करपाक येयला, तसोच पळोवपाक येयल्या. ह्या वर्सा एकदम बरी ही स्पर्धा जाल्ली आहा आनी जे जजीस आहा जे जज कोत्ता विच आर द बेस्ट वन्स अँड इको फ्रेंडली. हितून यूज ऑफ प्लास्टीक इज बँड, हितून यूज ऑफ थर्मोकॉल इज बँड. नॅचरल रिसोर्सिसान जे तयार केल्ले आकाश कंदील म्हाका दिसता खुबशे येयल्ले आहा आनी हांव सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक कॉंग्रेच्युलेट करता, तसोच सगळ्या गोंयच्या लोकांक की तुमी आकाश कंदील आपल्या घरान केला. आमचें मेन इंटेंशन इतलोच आहलें, एकूच हेतू आहलो की घरान आकाश कंदील करपाक जाय आनी हिंगासर हाडून डिस्प्ले करप आनी हिंगासून मागीर घरा लागीं व्हरोन ते आपूण 1 म्हयनो दिवालीक ते लायता. म्हाका दिसता ही स्पर्धा आमची हे आमचे फेस्टिवल ऑफ लायट्स एवरी इयर वाडत आहा. आमी पयले स्टार्ट केल्ले तेन्ना 200 आहले, आयज आमी 1750+ क्रॉस केल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता येता ते वर्सा आमी वी वील आस्क सावंतवाडी, दॅट इज महाराष्ट्रा, सावंतवाडी जावं तेजो बांदा जावं द एरिया इन द कोंकण एरिया ऑफ महाराष्ट्रा अँड कर्नाटकाची जी बाग आहा कारवार आनी लागीं जी एरिया आहा आमकां गोवा बॉर्डरीक टच करून तांकां आमी इनवायट करतले. सो इट वील क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ गोवा अँड गो इन टू कर्नाटका अँड महाराष्ट्रा अँड वील टेल द पार्टिसिपंट्स यू कम विथ your आकाश कंदील, मेक इट एट होम, ब्रिंग इट हियर, डिस्प्ले इट अँड शो द टुगेदरनेस. म्हणजे म्हाका दिसता हो जो उजवाड पोर्रानसून स्टार्ट जाता दिवालीचो हो आख्ख्या गोंयान आनी आख्खे इंडियेक वचोनी, ही आमची मॅसेज. मॅडम, अशे तरेचो एक फेस्टिवल जो गोंयान सगळ्यान व्हडलो आनी सगळ्यान चड पार्टिसिपेंट हांगासर येता, फेस्टिवल ऑफ लायट्स, हाजेर तुमचें एक टेक कितें? First of all, I would like to wish all our Goans and Indians a very happy Deepavali. This is the 6th consecutive year we are having this Akash Kandil competition in Parra. So this year it's all Goa. So the main thing
our aim was to see that our youth, the children of our homes, they make the Akash Kandil at home, not to buy it from market and just hang it there. It should be something which you have made, and that should be your light, whatever is within you, it should be there shining in your house and shining to your neighborhood and everyone around. व्हडले रिक्षांसून भोंवताना कितें दिसता तुमकां कितें फील जाता ई रिक्षा एका केरोसीन ना डिझल ना पेट्रोल ना काय ना प्रदूषण फ्री ही गोंयान म्हाका दिसता प्रमोट जावपाक जाय आनी आमी इंटरनॅशनल भोंवंक गेल्ले तिने सगळे इलेक्ट्रीक कार्स आनी दीस इज इलेक्ट्रीक ही चार्ज कर रातभर आनी आख्खो दीसभर भोंव 100 किलोमिटर वयता 100 किलोमिटर सो गोंयान सायकली आनी ई रिक्षा ई कार्स म्हणजे आमचे बॅटरी ऑपरेटेड कार्स जावपाक जाय एनवायरमेंट सांबाळपा खातीर आनी इट वील टेक सम टायम इंटरनॅशनली 10% जाल्ले 10-15% आमचे अजुनी खूंय पावोंक ना बट ई रिक्षा हेका लायसन लागना काय लागना प्रदूषण ना कांय ना सगळ्यांचो आशीर्वाद त्यांना सतत तुमचा असो हो पोर्ट्रेट केला शैलेश दाभोलकर सगळ्यांत पयली हॅपी दिवाळी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स वर्साचे वर्सा व्हडले जायत आहा आणि ही स्पर्धा हे प्रेजेंटेशन ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आम्ही स्टार्ट केले इन द इंटेंशन इतलेच विचारान चालू केले की प्रत्येक घरान एक आकाश कंदील आपल्या भुरग्यांनी करचो आणि आपल्या घरान लावचो म्हणजे हिंगा हाडचे प्रेजेंटेशन करचे आणि मागीर आपल्या घरान व्हरून लावचो एक म्हयन्याक की ही जी उजवाड आपल्या भितर आहा तो तेणे भायर काडचो आणि आपल्या घरान पयलो उजवाड दिवचो आपल्या शेजाऱ्यांक दिवचो गांवांक दिवचो आख्खे गोंयान दिवचो आख्खे इंडियेक दिवचो अनाउन्समेंट फॉर फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आयजूच कोत्ता 23 डिसेंबर या आम्ही फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जे भाशेन केला ते सेम वे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स जातले आणि फेस्टिवल ऑफ स्टार्स सगळ्यांनी भाग घेवपाचो प्रत्येक मनशान आपले स्टार घरा लागीं करप इको फ्रेंडली या सगळे आकाश कंदील जे आहा तांकां प्लास्टीक ना थर्मोकॉल ना वी आर टेकिंग केअर ऑफ द एनवायरमेंट फ्रेंडली आकाश कंदील जाल्ल्या फेस्टिवल ऑफ स्टार्सूय तशेंच जातले आणि प्राइजीस जे ह्या पावटी जे आम्ही डिसाइड करता ते फर्स्ट 3 प्राइजेस एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी आसतले प्लस ऑल गोवा आसतले कॉम्पिटिशन विदिन यू शाइन अपॉन युअर फॅमिली and your neighbors, your friends and your village, your beautiful Goa. Thank you and God bless. मये ह्या गावान गौशाला थंयसर आमचे काही कार्यकर्ते जे समाजसेवक जे फुडें सरून जी रस्त्यार गोरवां गायो जी भोंवतात तांकां प्रोटेक्शन एंड शेल्टर होम हे सुरू केल्लेले आसा आनी तेकाय आमच्या आमदारान तेंको दिल्लो आसा नाव हो इनिशिएट करपाक काही जणांनी पुढे येऊन ही गौशाला ते सांभाळतात त्याचा सांभाळ करतात तेतून व्हडली भूमिका घेतलेली आसा श्री कमलाकांत तारी आमच्या मध्ये आसा आणि त्याच्या बरोबर बाकीचे त्याचे कार्यकर्ते
पार्रा सिटीजन एसोसिएशन यांच्यानी आणि पार्रा गावचे नागरिक तसेच कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार आणि मंत्री यांच्यानी आमचे जे ल्हानशें काम चल्लेलें कसलो गाजावाजा नासतना काम चल्लेलें आमी आवाज करिनासतना रस्त्यावयली गोरवां जी आसा ती उखलून व्हरपाचें काम करताले म्हणून आमचे मंत्री मायकल लोबो जे आसा आणि त्यांच्या बरोबर सुरवात करपाक कलंगूट पंचायत जी आसा त्यांच्यानी मोठें काम केल्लें आसा आणि आमची ल्हानशी गोशाळा जी आसा तिका व्हडली केल्ली आसा. हांव ह्या स्टेजी वरसून एक शब्द दिवपाक सोदता की सरकारची जी समस्या आसा स्ट्रेक हावसाची ती सगळी सोडोवपा खातीर आमी प्रामाणीकपणान काम करतले असो तुमकां शब्द दिता. ओम सर. थँक्यू. आज या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणून आमकां लाभले आमचे भाग्य आसा सर. देव बरें करूं. एक दोन शब्द आमच्या पर्राच्या लोकांक. टायम घेवचो ना खरें म्हणल्यार आयज हेजे उपरांत म्हाका एक 3 फंक्शन आसा म्हज्या मतदारसंघात म्हाका येवपाक शक्य नासलें पूण आयज मायकलान न्हू मिसीस लोबो हेजें आमंत्रण म्हाका आनी हांव तेन्ना म्हणपाक शकना आनी म्हजे फ्रेंड लागींचो फ्रेंड म्हजो तो सदींच सुख दुखान आसता ताजो भोवमान आनी हांगा येयले उपरांत जें पळोवपाक मेळ्ळें खरेंच म्हाका आशिल्ले मानिस्ट हांगा जमिनी म्हजे भाव भयणांचो प्रेसाचे वांगडी आसात इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया येयले उपरांत खरेंच जेन्ना आमी रिक्षान मायकलान एक रावंड मारून जेन्ना आकाश कंदील दाखयले खरेंच बरें दिसलें. पयल्या उदक 7 म्हणजे 5 फोन केल्लो जे गव्हर्नराचे आयज आमी ते फंक्शन आसलें आनी हांवें मॅडमी फोन केल्लो की म्हाका मातशें जावचें ना हांव पयलीं येता तूं जाप करून वयता पूण तेणें जेन्ना म्हणलें की फंक्शनाक तूं येवपाकच जाय हांवें म्हणलें म्हज्या फंक्शनाक मागीर पळयता हांव पूण येतलो. पूण जेन्ना हांगा येयले उपरांत खऱ्या अर्थांनी जेन्ना रावंड मारून पयले उपरांत जेन्ना आकाश कंदील म्हणटा ती संस्कृती जे आकाश कंदील हे आमचे हिंदूंचे जे दिवाळेचे नकासो वत जाले उपरांत आमी दिवाळी कार्टी फोडून आमी लायतात आनी उजवाड करतात आनी भावरो खऱ्या अर्थान जर हांगा पळयत जाल्यार संस्कृती जी आमची आसा तो कल्चर संस्कृती आसा टिकोवन दवरपाचें मोठे प्रमाणात जर कोण काम केलें आसत तर आमचे क्रिस्तांव भाव जावन सुद्दां म्हाका मायकल लोबोन हे मोठे प्रमाणात केल्लें आसा. बरें दिसता बाबा एक स्टार कॉम्पिटिशन आतां फुडें येवपाचें आसा क्रिसमसाक आनी रावंड मारून पयले कडेन म्हाकाय दिसलें की दिवाळी तर म्हाका आकाश कंदील करून मेळना तो टायम गेलो पूण जेन्ना क्रिसमसा खातीर हांवूय मागीर कितें करता बारीकशें कितें बाबा हें बरी गजाल हें म्हणून जायना खूब जाणांचे मनाक येता हें पूण प्रॅक्टिकली करप खूब म्हत्वाचें आसता. आयज हांगा हजारांनी म्हाका 2000चे वयर हांगा आकाश कंदील आसात आनी जेन्ना रावंड मारून पयले कडेन एका परस एक सामके बऱ्यांतली बरी केल्ली आसात. हेतून कितें जाता जेन्ना हे आकाश कंदील करतात तेन्ना घराक आमचे हिंदू लावचे पडटात पूण जेन्ना कंपिटिशन हाडप म्हणल्यार ते एकांतले बऱ्यांतली बरी करप जाता. कंपिटिशन न्ही तें बऱ्यांतली बरी करप एक प्रदर्शनूय जाता लोकूय पळयता आनी परत घरा कडेन वचून लावपाकूय मेळटा म्हणून हितून संस्कृती वाडटा. ही बरी गजाल म्हाका शिकपाक मेळ्ळी. आयज मायकल लोबो जो आसा म्हजो लागींचो मित्र आमी दोगांची सिमिलरिटी कितें आसा तो जिल्ल्यांतल्यान सुरवात केल्ली 2009 तो जिल्हा मेंबर जालो आनी म्हजे पयलीं पळयता 98 हांव पयलीं जिल्हाक हांव जिल्हा मेंबर जाल्लो मागीर 4 फावटी आमदार जालो पयलीं हांव जिल्हा मेंबर जाल्लो. आमची दोगांची सुरवात जिल्ल्यांतले आसा आनी तेजें कार्य जें आसा खरें सांगपाचें म्हळ्यार व्हडवी काय अशी न्हू स्ट्रेट फॉर्ड मनीस कितें आसा तें ओपनली उलयता कोण आसूं तो सीएम आसूं डेप्युटी सीएम आसूं आनी मंत्री आसूं आनी कोण आसूं जें कितें आहा तें स्ट्रेट उलयता. म्हणून असली मनीस आमकां खऱ्या अर्थांनी भाग्य आमच्या कलंगूट मनशांचे लोक तुमचे जेणे करून असलो आमदार मेळ्ळो जेणे करून सगळे फिल्डाचे सगळे विचार करता. आयचे असले विचार करून हें बारीक न्ही जाल्यार कोणी कितें म्हणटले हे इतली खर्च कित्याक करपा जाय इलेक्शनाक आसा निवडून दितात आनी खर्च करतले आनी कितें मागीर कित्याक करपा जाय. पूण भावान हें लक्षांत घेवप आनी लोकां खातीर सगळेच लोकांचे हें पळोवन हे असले प्रोग्राम घडोवन हाडप हें म्हत्वाचें आनी तो तें करता. खुबशे बरी गजाल आयज गोंया बरोबरच तेणें म्हणलें
इतले हजारान जेन्ना आकाश कंदील येयल्ले आसात, प्रायज आमचे आसात, पिशे कितले आसात, सगळे आपूण वयर करूं शकना. फुडली पॉड आपली कॉन्स्टिट्युन्सी वायज करता, मतदारसंघा पुरते एक 5-6 करता. पण चडांत चड लोक एक 5 मतदारसंघात दवरले जाल्यार 40 जण फुलची प्रायज जाले. पण चडांत चड लोकांक वयर करपाक मेळटा. आनी हेची फुडें पळयात, आतां आयकल्या त्या प्रमाणे तो गोंयाकच न्ही, गोंयचे शेजारचे आमचे राज्य आसात थंय सुद्दां व्हरपाक सोदता. कोण बरें दिसता. आनी अशें आसपा जाय. आयज आमचो मंत्री हें करता, खरेंच एक बरें मोठें काम केल्लें आसा. आयज आमची म्हजी सुद्दां हिस्ट्री खबर आसतली. जेन्ना आमी लिडर ऑपोजिशन आसतना आमी एक परिवर्तन करून हांगा येयल्ले आसात. आनी तातूंत भितर सुद्दां मायकलाचो मोठो हें आसा, तो आमचे बरोबर सगळी आसता. पूण एक खरें बरेंतली बरें काम करपाक जेन्ना जेन्ना गरज आसता, जेन्ना स्टेबल गव्हर्मेंट जावपा जाय, स्टेबल गव्हर्मेंट आसपा जाय, हें काम करपा जाय जाल्यार फक्त कालावड मतदारसंघाकच न्ही, गोंय राज्याचो विचार करून, सरकाराचो विचार करून जेन्ना जेन्ना पावल मारपा जाय, बरें पावल मारपा जाय, तो सगळी फुडाकार घेता. असो म्हणून तुमकां आमदार मेळ्ळो आसा. तुमकां हांव सगळ्यांक शाबासकी दिता. तुमकां शाबासकी दिता की असले मनशाक तुमी 2 फावटी आमदार एक कोण जिल्ला निवडून दिल्या बद्दल. रायट चॉयस, रायट मनशाक तुमी निवडून दितात. म्हणून असली मनशाक कितें आसता, खूब आमी लोक पळयलात. इलेक्शन जालें गेले, परत इलेक्शन जालें 5 वर्सां जाले उपरांत 6 म्हयने आसतना फिरणां येता. तेंचे पावणी सशी आहात, 570 गोरवां आहात. हांगाची 127 पावणी गोरवां जी अशी रस्त्यार भोंवतात, कोण गाडी मारता आनी कितें जाता, तांकां योग्य जाग्यार दवरपाचें कामूय तें केलां. गोरवांक आमी हिंदू भावकीत म्हणटात, गोरवांक गायी बैलांक आमी देव म्हणटात आनी पुजा करतात. पूण जेन्ना ते अशी रस्त्यार भोंवतात तेन्ना गाडी मारून वयता. पूण असले कदर घेतली आसा आमचे क्रिस्तांव भाव जावन बाब मायकलाक घेतली आसा. म्हज्या कलीग जो मायकल लोबो आसात, तेजे घरकार मिसेस लोबो सरपंच आनी सगळे एंटायर जे वांगडी आसात ते सगळे काम करतात. हे युनिव्हर्सिटी भितर मोठे पदाचेर आसात, पूण सगळे काम करता आसतना एक व्हॉलिंटियर पण काम करतात. म्हणून हे मोठी काम. आनी ताका लागून तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता, पुर्वी दिता, सगळ्यांक देव बरें करूं. सर, गोशाळेचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले मयाचे, तांचे आयज हांगासर मुद्दम हांगासर हाडून सत्कार केल्लो आसा. ताजे बद्दल म्हाका थोडें ते गोशाळा ही स्थापन करपाकूच खूब कठीण आहा. कठीण कित्याक लागून आसली, पयलीं की सरकार पाठिंबो दितालो पूण तो 50% आसलो. आनी तो जेवणाकूच पाठिंबो, जेवणाक दोतोर आनी काव एटेंडंट म्हणून, म्हणजे एक गोरवांक राखपी सांबाळपी एक दिताले. पूण खंय तरी तांकां खूब पयशे कमी पडटाले आनी गोशाळेचे स्थापन करपाक खूब डिफिकल्टी आसली. पयलीं लोक पयले रेडी आसना की आपल्या वाड्यान कर म्हणून, विलेजीन कर म्हणून. ते दोंगराचे सायडीक, शेतांचे वयर अशें करप आसपाक जाय. आनी मया सारको जाग्याचेर तेणी स्थापन केल्ली आहा. आनी ही गोशाळा म्हाका दिसता आख्ख्या बार्देजाची गोरवां दवरूंक शकता इतलो जागो आहा तेंचे कडेन. तांकां पयशांची गरज आहा. पयशांची कितें गरज आहा, आतां शेडी घालपाक. गोरवां रातची आनी पावसान ती शेडीन आसपाक जाय, वताच्या टायमारूय शेडीन आसपाक जाय. तांकां चोरपाक दोंगरार व्हरपाक जाय, शेतांनी व्हरपाक जाय. आनी हे काम करपी लोक गोंयान म्हाका दिसता खूब कमी आहा.